आमच्या वांगडा आसा आमचीच गोंयची एक काकी जी नुस्तें विकता, खारें नुस्तें विकता आनी ती केन्नाच्यान विकता, तिजो रिस्पॉन्स कितें आहा तें पळोवया. काकी तुमी केन्नाच्यान बाबा हांगा हांव येयल्याक जाल्यार म्हाका 5 वर्सां, पूण बाजारात बसता म्हाका 22 वर्सां जालीं. जें नुस्तें आहा तें तुमी स्वता सुकयता? ना ना, आमकां बाणावलेसून आनी मालवणसून येता. पळय हें आहा पळय, हेका सुंगटां म्हणटा. ही सुंगटां किसमुरू करूं येता, भाजूं येता आनी हुमणूय करूं येता हेजें. हे गोंयकारांक पावसा पाणयाक पावस पडलो काय ना हे पुरुमेत करता. कित्याक सांग पळया, हे दवरपाक लागून की पावसान कांय नुस्तें मेळना म्हणून हे दवरता, पुरुमेत करता. म्हणून हे तांकां फायदो पडटा. कित्याक ना लोक कामा धंद्याक वयता न्हू, कामाक गेले काय ना तांकां मेळना, कितें नुस्तें मेळना न्हू कामाक गेले काय. मागीर सकाळी डोब्याक केले, घेतले काय लोक गेलो कामाक. हो गालमो, हेजे गालम्याची किसमूर करता. सकाळी फुडें डोब्याक कोण कॉलेजी भुरगीं वयता जावं इस्कॉलाक वयता, कॉलेजी वयता, ताका इतली हे केले, किसमूर केली, 2 चपाती घातली, 1 पाव घातलो, डोब्याक दिली. तेजी पोपाची बाबाची ती पोटाची भूक थारली, इस्कॉलाची ना कॉलेजीची. हो हा पळय बांगडो, हो हुमणाचो. आदी लोक हुमण करून खाताले ह्या बांगड्याचे बारीक, ह्या बांगड्याचो किसमूर करता, मोठ्या बांगड्याचो. आनी हो बांगड्याचो करता पळय तो पारा करता. पारा म्हणजे हो. आनी हो पळय हा पळय, ही सुंगटां जी ती हाडून हेजी कल्लां काडटा आनी सुकयता हेजी. म्हणजे ही तुका भायर व्हरोंक बी, कित्याक आतां लोक भायर वयता न्हू, ताका आमकां गोंयकारांक कांय मेळना म्हणून ही सुकी सुंगटां आपली जी ती व्हरता, फ्रिजान दवरता, हे 6 म्हयने रावता. हेका म्हणटा हे म्हणटा सुंगटां. गव्हर्मेंटान जें केलां तेजो बरें केलां, आमकां फायदो. कित्याक आमी बी अशी कितें ना जावं आमकांय कितें चारांनी जोडून जावं आमकांय मातशें खर्च कितें पाणी कितें सुट्टा, हें आमचें. थँक्यू.